मार्च म्हयन्यासावन सांखळे पालिका वाठारांत 24 वरां नेमान उदका पुरवण जातली। फुडल्या 50 वर्सां खातीर पिवपाच्या उदकाची गरज भागोवपा खातीर देसाई नगरांत 18 लाख लिटर क्षमताय आशिल्ल्यो नव्यो टांकयो बांदतात। तातूंत 12 लाख लिटर क्षमतेची अंडरग्राउंड टँक आनी 6 लाख लिटर क्षमतेची ओव्हरहेड टँक बांदतात, अशी माहिती सांखळेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी दिल्या। RDX ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही जो प्रोजेक्ट घेतला अंडर अमृत मिशन घेतलेलो आसा आणि ही जो प्रोजेक्ट आसा पळय तेचो अर्थ अशें की आमी 1200 क्युबिक आमी GLR घेतला सम आणि 650 OHR। आता हो GLR आसा पळय सम तो आमी कॅटर करतले। आमी एक्चुअली पयलीं आमचे आशिल्ले 300चे 2, सो आतां आमी ते एनाउन्स करून 1200 केला आणि ती GLR आसा पळय ती सारकी ओल्ड आसा, विच इज व्हेरी ओल्ड, म्हणजे 40-50 वर्सां तरी जातली, 4 डिकेड्स ओल्ड। सो हे सगळे आमी पाणी कशें लोकांक दिवपाचें आणि आमी कशें दिता, सकाळी 6 वरां हावजींग बोर्ड देसाई नगर दिता, मागीर हावजींग बोर्ड हायर सायड दिता, मागीर हरवळ्या दिता। सो नंबर ऑफ कंटिन्युअस पंपींग आणि नंबर ऑफ चेंजीस ऑफ सायट। सो हे कारण एट अ टायम सकाळचें दिवपाक लागून आमी सगळे रातचे ना पाणी दिता, आमी सकाळी दिवपाक लागून आमी ही टाकी 1200 सम घेतला, वीच वील कॅटर फ्रॉम पंपींग फ्रॉम हियर टू देसाई नगर टँक। आणि देसाई नगर टँक 2 टँक आसा, 800 क्युबिक फॉर हावजींग बोर्ड आणि देसाई नगर आणि 800 क्युबिक फॉर एंटायरी विलेज पंचायत हरवले। सो हे करताना म्हाका पंपींग इश्यू आसलो, तो आमी एकूच पंप एट अ टायम करपाक मेळटा। सो ते सुद्दां आमी इश्यू कशें घेतला की दोन्ही टाकयेक एट अ टायम दोन्ही टायम पंपींग करपाचें आणि सगळें सकाळीच पाणी दिवपाचें। सो हे कॅटर करताना आमी हे सगळें आमी काम जे चालू आसा, सो आमी लोकांक हांवें इलेक्टेड मेंबर कडेन बी हांवें ही चर्चा केल्ली की फॉर टायम बींग टील द समप इज रेडी, सो थोड्या लोकांक त्रास जातले आणि तो त्रास हांव खरेंच पळयता, लोकांक त्रास जाता, पण हेजे पयलीं बी खूब त्रास जाताले, पण आनी इतके त्रास काडलेले लोकांनी, तो थोडो मातसो त्रास काडलो न्ही जाल्यार म्हाका अशें दिसता की जे हांवें कितें प्लॅनिंग केलां आणि कितें म्हाका CM सरान सांगलां की आपणाक पाणयाचो कसो तरी हो विशय डे टायमाक दिवपाचो, एंटायर म्युनिसिपालिटी 24/7 करपाचें। ते पद्दतीन आमी 90% आमी ताका सक्सेस जाल्ले आसा। ओन्ली थिंग आतां फक्त फायनल स्टेजीक आसा, एनादर 2-3 मंथ्स बाय मार्च, अशें म्हाका हांव एक मार्च म्हणून एक उतर उलयता, कित्याक एक 2-3 म्हयन्यान की आमी हो प्रोजेक्ट आमचो कंप्लीट जावन आमी लोकां खातीर बिड्डी मागीर वसंत नगर हे सगळे एंटायर म्युनिसिपल एरिया आमी 24/7 सांगपाचें 24/7, बट 24/7 गरज ना, ह्या खातीर की 12 वरां पाणी जाल्यार लोकांक पाणी पुराय जाता, पण जर जाय पडलें जाल्यार आमी 24/7 ही सिस्टम चलू शकता। आणि ती सिस्टम सद्या आमच्या मार्केट एरियाक 4 वार्डाक आमचे ऑलरेडी चालू आसा। सो ही आमी जी कितें केलां पळय हे इम्प्रुवमेंट फॉर द पब्लीक अँड इट वील लास्ट लॉंग। हांव अशें सांगूंक शकता की 30-40-50 वर्सां सुद्दां हे फुडाराक हे कांयच प्रॉब्लम इश्यू जावपाक जायना। सदांच सांखळेन हालीं लोकांचे ग्रिवेन्सीस आयकूंक येताले, वयता थंय खणटा किंवा उदकाचे प्रॉब्लेम आसा, आयज सकाळीं उदक आसल्यार सांजच्यो पायपलायनी फुटल्या, सो लोक वाजारले। सो हांवें आनी वायस चेअरपर्सनान आमी ठरयलें की वचून एक्चुअली प्रॉब्लेम आनी एक्चुअली प्रोग्रेस कितें आसा तो पळोवपाचो म्हणून। आय एम सो व्हेरी हॅपी अँड ग्लॅड एक उत्तुंग नेतृत्व हॉनरेबल CM सरा सारकें किंवा आपल्या एका कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक चीफ मिनिस्टराचें नेतृत्व आसत जाल्यार कितें जाता पळय हाचो हो प्रत्यय हांगासर येवन पळोवंक मेळटा आणि खरेंच हे सगळ्यांनी पळोवपा सारकें। मेन म्हणजे तुमकां सांगपाक खूब बरें दिसता की एक गूड विजनरी ऑफ हॉनरेबल CM सर आणि बेस्ट डायनॅमीक AE आगा सर हांच्या प्लॅनान एक बरो ऑफिसर जर एका बऱ्या MLAक मेळत जाल्यार अशें आउटपूट मेळोंक मेळटा, हें पळोवंक मेळटा। कारण तांच्यांनी जे इनिशिएटीव घेतला त्याच्या अंतर्गत ज्यो पयलींच्यो सगळ्यो कास्ट आयनाच्यो पायपलायन आसल्यो ज्यो परत परत फुटताल्यो त्यो डक्टायल आयन करपाचे म्हणजे हो चालू आसा प्रोसेस, हे सगळ्यांक पयलीं खबर आसपाक जाय। आनी ताच्या पलीकडे हांव शॉर्ट हितून सांगता, आमचे रिपोर्टर सर मुद्दम ती टाकी तुमी मुद्दम कवर करा पयलींची, एक बारीकशी 300 क्युबिक मीटर म्हणजे अरावंड 3000 लिटर वॉटर, 30,000 लिटर वॉटराचे ते आयज 10 लाख कितल्यातले सर 12 लाख लिटर वॉटराची कॅपॅसिटी, म्हणजे 30,000 लिटराचे 12 लाख कितलो फरक तो पळय। येदी व्हडली तेंच्यांनी टाकयो आतां ह्यो 2 मोठ्यो बांदल्या। पयलीं कितें प्रॉब्लेम जाताले, तांकां उदक सांठोवंक मेळनासलेलें आणि लक्षांत दवरा 1 वर जर लायट वचत न्ही जाल्यार तांचे 6 वरांचो प्रोसेस फुडें धुकलता आणि एकूच टाकी बारीकशी आसलेली। आयज मोठें विजन घेवन फुडल्या 50 वर्सां ग्रोईंग पॉप्युलेशन, बिकॉज अवर सांखळी सिटी इज ग्रोईंग अँड ग्रोईंग, मोस्ट ऑफ द पीपल आर
ट्रायंग टू गेट सेटल इन सांखळी बिकॉज ऑफ द ऑल एम्युनिटीज. सो तो विचार करून फुडली 50 वर्सां कंटिन्यू एक टायम मॉर्निंग वॉटर मेळपा खातीर हो तांचो सगळो अमृत मिशनाच्या अंडर विच इज अ जॉयंट कोलॅबोरेशन ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट इतली बरी फॅसिलिटी आमच्या सांखेन येयल्या. हांव परत एकदां आगा सराचे आनी म्हणूनच आमचे हॉनरेबल CM सरांचे यांच्यांनी बरे ऑफिसरांक फ्री हँड दिल्या आनी आमकांय बरे फ्री हँड दिल्या म्हणून आनी तांकां निवडून हाडलेल्या लोकांचे सुद्दां परत खरें एकदां धन्यवाद मानता.